रोचलो चेडू आंकवार देखून काळजाक तोको बसलो आनीक फुडार ना देखून हे भोशण करूंक उठलो तुमच्या चुकीचें फोर्मोण सांग भुरग्याक त्या कित्याक फावो मारी नाकाय माय मारी नाकाय भुरगो हो तो देवाचो दूख तुमची काबार जावची ना पुरो जावचो ना आवडो लॉस तुमची लिपतेली कोरी पूण गुलाम तूं पातकाहाचो ओदीक बरें भुरग्याक जल्म दिल्ले सांबाळ कायदो देवाचो काजाऱ्यो सोडयो तुमी देवान येता हिलोल्यो आवशीत रोचले म्हूण भुरगे जाली तुमी दुखी आवशीत आयल्यार तुमगे सोयरी सांग धांवडायतात तर तुमी भुरग्याक मोगान घेतली म्हूण पास तुमी दिलेली मारी नाकाय भुरगीं ही ती देवाची कोश तुमकां पोटेले कोरे पूण स्वताक गोवाय दितेली दूख कोश्टी सोशी नासतना सांग खंयचोर मनशां मेवतेली जिवीत देवाचें देणें मांडून तुगे सदांच खुशाल आसतली इन्फेक्टेड भुरगें तुमचें एबॉट करूंक मन केलें मन तुमचें तीर जालें सांगणें आयकोन दोतराचे आयज तुमकां गोठाय आसा पूण फाल्यां जायत कितें तुमी वस्कोत म्हूण तुमकांय मारीत तर सांग तुमकां बरें दिसतलें मारी नाकाय भुरगीं ती देव दिता वायट बरें ताच्या हातांतलें घेता तो बरें करता आयज तुमकां ती गोडये जोड दिसता पूण जेजू सांगात दिता एका दिसाक चूक तूं भोगतलोय विसरो नाकाय इश्टा दोगांच भुरगीं पुरो तिसरें आनीक जावचें ना दोगांच भुरग्यांक भरपूर तूं दी अशें चिंतप कांय वायट दिसना तिसरें भुरगें रोचलें तर देव तुका लुकसोणान घालचो ना भुरग्या पावटी देवान दुडू दिल्ले तर सांग बाबा तूं घेवचो ना मारी नाकाय जिविताचो देव दोनी एबॉट करून कुटुंब ल्हान करून खुशाल आची ना तुमी आयज तुमकां ती धाकटुली दिसता पूण तशीच उरची नात रे ती तांकां राख बाबा तांकां सांबाळ भयणी ती फोडां तुमच्या मोगाची
Simon. Simon पळय, काल म्हज्या बर्थडेचे आसा ताणें म्हाका उंच मोलाचो इस्तीद दिला. म्हाका दिसता हे इस्तिदाचे 5,000 तरी आसूंक जाय. जस्ट अ मिनिट. इस्तीद घालून हांव पळोवंक कितली सोबीत दिसतलें न्हय. आपलोन तुका दिसता तुज्या घोवा लागीं असलो ड्रेस घेवंक घडोना म्हणून तुज्या घोवातान तुका एक राणी पोरी न्हेसूंक जाता. हांव तुका पळयतां. जरी तर ताणी तुका एक किस्कुटाची ओस पासून दिली जाल्यार तूं एका दोंगरा पोरी ताचें मोल करून म्हाका सांगता. हांवूच नको. ताचे आनी तुजे मदें कसली सोयरी गोत आसा पळय ती. सायमन, तूं म्हाका आनी ताका सोर कोत्ताय? अरे, तो जावन आसा म्हजो एक बरो इश्ट. इश्ट 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 हांवच नको तुका कितले इश्ट आसात म्हणून. आपलोन अशें करून तूं आमच्या काजारी जिविताची वाट लावन उडयतले. एके काजारी वस्तुरे खंयच्याय दादल्या लागीं मोव जावप हें सारकें न्हय. जरी तर एक बायल मोव म्हणून दादल्या कोमत जाल्यार उपरांत तो दादलो ते बायलेचो फायदो काडटा. बरें तर म्हाका कामाक वचपाचो वेळ जाता आनी म्हजो इश्ट म्हाका रावता. पूण एक जरी तर तुवें तुज्या गोरकाराक सांडलो जाल्यार तूं जिवीतभर सांडटलें. सायमन, कितें जालां? मोटरसायकलीन आमी वेतना सदांच तूं म्हज्या लागीं उलयतालो, पूण आयज तुजो स्वभाव म्हाका वेगळोच लागला. कितें जालां सायमन? कितें सांगू हेंटेणी? म्हजी घोरकान म्हाका फकत त्या एडीच्योच खबरो सांगता आनी ह्याच कारणाक लागून म्हज्या मनान दुबावान वीख घेतल्या. दुबाव? दुबाव उज्याचे किट्टे परी जे व्हडलें रान लासून गोबर कोत्ता. काजारी जिविताक वायट येवंक दिवं नाका सायमन. त्या खातीर आतांच तुजे बायलेचेर सारको दोळो दवर. हांवूय काजारी आनी म्हाका म्हजी बायल आसा. कोणूच दादलो मनीस आमगेर आयलो जाल्यार ती त्या दादल्या मनशा लागीं मोव जायना. फावो तितलेंच उलयता. त्या खातीर आतांच तुजे बायलेचेर सारको दोळो दवर. सायमन, आदींच आमकां आमच्या कामाक वेळ जालो आसा. चल आमी आमच्या कामाक लागुया. ओके. कितें जालें? कांय जावंक ना. कांयच जालें.
वचा ही बोटाची खंयची ट्रीप ही दुसरी ट्रीप सायमन खंय? तो गेलो तो गेलो म्हणजे संसार सोडून गेलो जरी तर तुवें तुज्या घरकाराक सांडलो जाल्यार तूं जिवीत बोल सांडचें च्या पिलो तुझ्या जिवितांत तूं एकसर वचून न्हू आनी वचून न्हू हांवें आसा तुजो म्हज्या जिवितांत भितर काडलो तें इल्लें तरी चिंतलां अमेत्यो आपल्या लागीं दोग घेयन आसतना कास आसताला म्हणटकूच ह्या सुन्याचे आपूण बोतलाप करतले ह्या सुन्याचे शार करतले पूण ना हांव चिंततालो तशें कांयच कळत ना वाजड्या कासाची उलट काय गेलो तेन्ना तुवें सांगलेलें बी मेथी तुजे गरीबसाणेक लागून हांवें अशें सांगलेलें तुज्यान म्हजें घर दोग तेण्यानी करून कळोवंक ना पूण हांव समजलो भुरग्या बाळांनी तरी तूं म्हजो घराबो बोत्तेलें म्हणून पूण ना भुरग्याक पासून तुज्या जल्माक हाडूंक कळत ना तुजो कुसो इतलो बरी पूण म्हाका खबरूच नासली मोगेर पोवतली तेन्ना तुका म्हजो एकूय डिफेक्ट दिसोंक ना पूण आतां कासाक जातूच एकार एक डिफेक्ट दिसोंक लागलो न्ही मेथी बस तूं आपुणूच परफेक्ट म्हूण समजू नाकाय तुजो कुसवो डेड जाला डेड हांव तुका सांगता म्हाका म्हाका कसलोच डिफेक्ट ना म्हाका राग येवच्या आदी तूं तुजें तोंड बंद कर हांवें घेवन तुज्या घरच्यांक सांग सुनीक डिफेक्ट आसा म्हणून गांवांत घालपाचें बंद करात म्हणून हांवें तुका सांगलां न्हू तुजें तोंड बंद कर म्हणून लायट कित्याक पेटूंक ना बाय लाईट आतांच गेल्या पाय पाय तू कसं जाऊन आयला न्हय मातशें पोस न्हय पाय भितर आहा हेनरी ओ हेनरी ओ कितें जालें पाय भितर तो चिमणीचो दिवो आसा तो हाड बाबा हाडटा पाय पाय
कपडे जाय आमचे फेस्त लागीं पावला. तुजे लागीं घडटा जाल्यार आमकां नवे कपडे हाडून दी, नाजाल्यार आमी पोन्नेलेच घालून घेतली. म्हज्या लागीं घडटा जाल्यार आयज पासून तुमकां हांवें कितें दिनासतना दिवपाक जाय? तुमची माय सोंपल्या उपरांत तुमकां ल्हानांतली व्हड करून हांवें म्हज्या जिवितांत जायते फोड काडले. म्हज्या लागीं घडटा जाल्यार हांव तुका जरूर दितलो. जाणा, आयज हांवें कोणागेर नवेंच कनेक्शन दिलां आनी ताणी म्हाका थोडेशे एक्स्ट्रा पयशे दिलेले बाय. हे पळय हांवें तुमकां चिकन हाडटा. कितें चिकन हाडला? होय बाय, चिकन हाड. बाय तुवें आमकां कितलोच मोग दिला तितलोच पुरो. पाय फाल्यां म्हज्या फ्रेंडाची बर्थडे, ताका गिफ्ट हाडूंक म्हाका 200 रुपया जाय. तुका 200 रुपया जाय न्हय? हांव तुका 200 रुपया दिता बाबा. देव बरें करूं पाय, तुवें आमकां ह्या संवसारांत कांयच उणें करूंक ना. सॉट करें लायट पासून आयली. मोगाळ आवय बापायनो, एका गोराब्यांत भुरगें जावन आसा देवाची ग्रेस्काय. भुरगें तर गोराब्यांत आसत जाल्यार तेन्ना आख्खो गोराबो खुशाल जाता. पूण दुसरे वदान जाय त्या गोराब्यांनी भुरगें बाळना. असले वेळार घोव बायलेन निराशी जावपाची गरज ना. कित्याक घोव एके बायलेक आसा, बायल घोवाक आसा. तुमच्यान बरे भाशेन जीवन तुमचो घोराबो मोगाचो एकवटाचो करूं येता. तर मोगाळ आवय बापायनो, सर शेवटी तुमकां आनी एक फावटी सांगता, जें कितें तुमकां सांगलां तेंच तुमच्या मनान दवरात आनी मोगान आनी एकवटान तुमच्या गोरब्यान बरे भाशेन जियेयात. कितें जाला फेल्सी? सगळे चिंतेस्त आनी दुखेस्त. एका दिसाक एके तोरीचो प्रश्न, दुसरे दिसाक दुसरे तोरीचो आनी तिसरे दिसाक तिसरे तोरीचो प्रश्न. हांव म्हज्या घोवाचें कारण कितले म्हणून सोंसू, कितले? चल बाय फेल्सी, भितर वचून आमी उलोवया. मायची मोडे आसता माकडा असत तो चल नाही रे. मुनीस जॉगिंग येता कित्याक केन्ना चोयलो नाही. आनी एंड्रेस गाय न्हू. ओ बॅब गाय जॉगिंग आयला. तू कोयच आता या सूट घालून जॉगिंग आयल म्हणून तू कितें खबर आहा? ती चोयलाय रे सुटा. हे स्पेशल जॉगिंग सूट. हा, हे मुगेले स्विमींग सूट, हे मुगेले स्लिपींग सूट. आणि जरी तर म्हाका काजरा चान्स पडो जाल्यार काजारू हेच सूट घालून जातलो. असत आनी माकडा भाशेन. हा, तो जॉगिंग आयल तो दिसती पण जॉगिंगाक कोंब्या गेन न्हू. कोंबी घेन कितें आयल काय मुको आता. हांव कोंबी घेन येऊ माजरा घेन येऊ ते तुका पडना. हा, तू जाणा हो कोंब केसो मस्ती कोत्तो. शेजऱ्या कोंबये मोगान पडा, घेरा कोंब तो
सुस्त जाला ते मोगान पण तेका लागून मुझे बराबर घेवन बोल तेका जॉगिंगाक मातशें मसल बसल येवपा ना काय हाल तुगे गेरा हा फोट मानसून तो जीव काडलो कोंबये मोगान पडा पाळ पळत भरतीर हुयचो हा अजून हांव कोणा मोगान पडना तू कोंबये मोगान पडा हा अरे म्हाका स्वता आनी तू हे कितें गायल गो हे कोण धाकली भयणीक गायल गो हांव आगो न्हू हांव चेडो म्हजें नांव बॉक्सर तू चाडी बॉक्सर रे कोंड्या बडी घेवन मोवता तुका हिंग मरे अशें करून लोकांना हार घालून लावपा जाय आनी आंब्या बेंदोल काडू अशें करून श्रीपोटू बाई बडी बॉक्सर चाटी बॉक्सर तो चयता म्हजी मय एक कुली पुसा नाय दोन दाखले पदरा घे उंडे बॉक्सर बसरिंगाचो कितें गेलो मंत्री हाती तूं सॉर्ट तू हा नहीं सॉर्ट स्पेशल सॉर्ट बाय सोल्या सॉर्ट के सोल्यो विडी सिगार ओटाय नु तेंक पासो सॉर्ट हा हे सिगरेट विडी ओटाय तेच पासो सॉर्ट काढाय जितले चोड सिगार विडी ओटाय नु तेंक चोड चान्सेस आहाय प्राइज जिखपा आणि चोड सिगरेट ओडल्या इनाम मेटला शुअर तुम्ही सॉर्ट काढ तू काय लागतोली हांव दिसा दोन सुमार ओडीत रे सिगरेट बेस जाल्या 4 ओड 2 ओडी ते 4 ओडी ओय 4 ओडी ते 8 ओडी ओय हाल सो काम कोता 2-3 मोनो सिगरेट गेल येता घराकडे प्राइस मेटो मरे शिव मरे 1-2 शर्ट मागाय दी घे कितले शर्टींचे 10 रुपया एक म्हणजे 2 काळे 20 रुपये जाले 20 रुपया बरे राव वर्ष आसतले धर घे ते 20 रुपये तू गेले जाले बस चल सांभाळ्या वयता आसतना आरेचे बारेचे उबो नसत होय यांचा वादोड चोड जाले पावसाची बॉक्स ते 2 कुले पदरा घे उंडे बुडी गेलो मोवता बेंदोल काडपाची रिपोर्ट आलो तू अरे माल किर्या धुयचो कोंबये मोगान पळा शेजऱ्याचे यो आमगे बॉक्स उदार जॉगिंग कमॉन यो मॅथ्यू काजारी जिवीत कशें चल्लां सर दर्यांतलें नुस्तें तोडीर फोडटा तेच परी म्हजें काजारी जिवीत फडफडटा कितें जालां मॅथ्यू कामाक तान घरा येयल्या उपरांत म्हजी बायल म्हज्या मांयचें वायट सांगता म्हज्या बायचें वायट सांगता सगळ्याचेच वायट सांगता आनी हे पुरे सदांच आमच्या घरांत सोकरी जाता आनी तुजी आवय कितें म्हणटा आंकवार आसतना सगळे आपणाक सांगता काजा जातो सगळे बायलेक सांगता जोडलेली सूड हाडून पयलीं आपल्या लागीं दितालो आतां घराचो देसपीस करूंक बायले लागीं दिता हांव बायलेचो जाला म्हणटा ह्या कारणाक लागून आयज कितले गोराबे मोडोंक नाकाय सर कितलीं वर्सां जालीं आमच्या कासार आयज पासून एकूय भुरगीं आमच्या एकवटा सोलमोक ना समजलो मॅथ्यू भुरगें जावन आसा देवाचें देणें देवान हो लग्नांचो संस्कार घडून दवरला ताचे वरवीं आपली पोरजा संवसारान बरोवंक पूण आमच्या फुटक्या नशिबान जायते पावटी गोल बायलां मदें बरी सोयरीगोत नासून तांचे मदें आवय बापूय आपलीं बोटां घालून तांची सोयरीगोत आनीक बिगडटात आनी जेन्ना आमकां राग दुयेस आनी असलीं वायट चिंतनां आमचे मोतीन येतात तेन्ना आमी डिस्टर्ब आसता फिजिकल डिस्टर्बन्स येता जेन्ना आमी मेंटली डिस्टर्ब आसता मेंटल डिस्टर्बन्स येता जेन्ना आमी इमोशनली डिस्टर्ब आसता आनी हे परिस्थितीन मॅथ्यू जायते पावटी कुडीचो एकवट जाता आसतना भुरग्याक आमंत्रण आसना मन तांचें एक आसना हे खातीर भुरगीं रचून येवंक पावनात पूण तूं फाटीं सरो नाकाय देवाचेर विस्वास दवरीत राव देव तुका एक न्हू एक दिसा तरी भुरग्यांक जिरूल दितलो
खरेंच जरूर देव आमकां चेडूल भुरग्यां दितलो न्हय देवाचेर विस्वास दवरतल्यान देवान केन्नाच फुडूंक ना मेती केन्नाच फुडूंक ना डॅडी तुझी वाट पडून पडून म्हजे दोळे वडून गेले तुझी बायल आसतना तू म्हजे सगळे कुडीचे पाप आदरले आता ह्या भुरग्याक तरी बालतीच दिवया बालतेन आपल्यान तूं तकलेन सारकें आसा ह्या भुरग्याचो बापूय कोण म्हूण सांगतलें हांव जर तर भुरग्याक बालतीच दिना जाल्यार ह्या म्हज्या भुरग्याचो फुडार कितें ह्या समाजान तेचो बापूय हांव कोण म्हणून सांगतले ओके एक काम चल तुजें बॅग पॅक कर बॅग पॅक कर येस आनी खंयसर वचोंक आपलो तूं जाणा ही खबर म्हज्या बायलेक कळत जाल्यार कितलें वायट जातलें तें हाका लागून हांवें चिंतलां तुका आनी ह्या तुज्या भुरग्याक पयस एका गांवांत दवरूंक थंय तुजें फ्लॅट तुका तयार आसतलें टायम बेगीन हे पयशे दवर घे ह्या पयशांची तुका गरज आसा अरे बाबा तू मोर पाहिला बसली मुखारान बसाडत तो हांव सायडी रावन बस थांबयत जाल्यार तेंक दिस पडना थांबना आसतना ते वयताय देखून हांव कितें कोता मोद रावता आनी बस आडायता कळ्ळें चल चल बेगीन चल बासूचे पावले हा सोयरी की घेऊन तुका मस्त आला मी बसल्या बरो हिंग सीटा बस हिंगा तुझ्या सोयरी की घेऊन तुका मात्र बीत भुरगो हा गाजूगा हाल का
अरे किती? बस नाका हिंग बस नाका सीट घरा कसो आला आय सांगले न्ही तुही सांगेल म्हणजे किती ती सांगेल म्हणजे आम्ही बसू नका पब्लिक बासी तिकीट काढून बसतो हा बा बरे आमगे कुठूर यो आपाली पा ए उठ अरे किती झाला होय ताई उठ 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 कोताय किती उठू या सीट मुगेले तू गेले होय मुगेले तुझ्या सीटू गारा कसा आला काय गेले होय होय आबा होय तुझ्या सीटू होय तुझ्या सीट मग तुका कसा प्रूफ आहे रे त्याचं वालेच आईंग दोला त्या सीट मुगे झालं ना ओले सीटाचे तुझी दोलो होय मोठी सीट तुझ्या झाले होय आबा म्हणजे जे जागेर लेस दोता तो जाग तुझ्या जाता होय जी वस्तूचे तू लेस दोता ती वस्तू तुझ्या जाता होय 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 मरे बरं एक काम करता हा एक काम करता हे किती लेस मरे हे बायले तगले जे लेस दोला ही बायल मुगे झाली ही बाल मुगेली अबा आई लेस दोला मुठो बायल मुगेली ही बाल मुगेली तू गेली तू काय किसको ना लेस आई दोला बायल मुगेली ही बाल मुगेली सागरा मिनताजी साक्रामेंता गे बायलू होय साक्रामेंता गे बायले तू घेऊन मोता आणि वयल्यान मागच्या पोचा होता लेस दोन मुठी बायल मुगे जाऊ ती साक्रामेंता गे बायल जाऊ पेदरू गे बायल जाऊ ती बायल हात मुगेली ती आवय लोकांना बाहेर जा सोडची रे किती झाला बसी झगडी नका किती झाला तू किती माझे दोन झाडायता मार आलोयता पाड घाता नालाचो किती झाला माग सीट जाय बस सीट जाय मरे हिंग बस हिंग बसू हिंग बस बस मुगे कमो ते कम जाय तू काय या दे कमो चल रे तू जागर सन बस तिकीट काढ तिकीट एक हाफ आणि एक क्वार्टर एक हाफ आणि एक क्वार्टर होय म्हणजे किती तू किती 12 पिऊ पाहिला अरे एक हाफ तिकीट एक क्वार्टर तिकीट हाफ तिकीट कोणाकू हाफ तिकीट मागा तू किती एक जाणटे मरे आव जाणटे आलो होय. माका अजून मेशी येईल नाही मरे येईल नाही होय. तू तिकीट जाय मरे होय. तुझं तिकीट दिता एक हाफ एक फुल एक हाफ आणि एक फुल होय. हाफ कोणाकू हाफ तुका हाफ माका होय आणि फुल फुल कोंब्या माका हाफ किती रे किती तुका मिशीन आहे रे आणि फुल फुल कोंब्या होय. किती एक शाकीर फुल ना दूर दिरेंगे पोट बोले हाँ कोंब्या शेकरेल मु फुल तिकीट गे बऱ्या पडपा नाही हे हाफ तिकीट पैसे उदका पडले पैसे फुल तिकीट पैसे एक मोद माता दूर दिर्याक भार केलो भेणा चुकलो भेणा होच नासलो प्रमिला तू हिंदू आणि हांव क्रिस्तांव चिती नासतना आमी दोगांय एकामेकाच्या मोगान पडली प्रमिला आय रियली लव यू देखून आमकां घर सोडचें पडलें प्रमिला हांवें जाल्यार अशें चिंतलां कितें तें पण प्रमिला हांव इंजिनियरींग करता आनी तूं कॉलेज करता म्हणटच आमकां दोगांयकूय येवपाक वचपाक लागीं पडटा थंयच आमी एक भाड्याचो रूम करून रावया गुड आयडिया अरे आई आई किती जाता हो मी माय मागचं शेतान तू बाहेर पडू मूळ आवय 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 अरे किती झाले अरे तू नंबर 2 करून येता किती रे तो किती होता आम काय लागू गाडी हा उदो होता दिसत मागतो ताण लागली असतली बासिक हा झाले झाले उगो जाता म्हणजे कोम्या की वकल तिंग सारखी चाडवतली अरे किती जात तुम गेले हा झाली स्टार्ट झाली म्हणजे कोंब्या की कोंबी रावत असतो तिंगा किती झालं रे तून मौत पडली दोरा रे
आजारे हटारे बास गेलं मोताय कोणा जीव हात आहे मग कोण जाणार मुगे कोंबे सोयरीक मोठो तिंगा बाबा तुमचे झाला किती गाडी परत परत कित्याक बंद पडटा आमकां तियात्राक वचोंक वेळ जाता अरे अरे किती कोत आहे हे तिसरी बाट बरे आता बास बंद पडटी बकर देऊन उदो गात आहे तू आला रे माखो ग्रा मोठा तिकीट पैसे हारी गेला नाही म्हणजे कोंब्यागे सोयरीक मोठो तिंगा कोंब्यागे ओकल कोंबी तिंगा चाडू होतो तू माझ्या मोड्या होता रे हा धड बड फोन घातलो सुमतीच भार केलो बेडा सुकलो बेडा होसलो ना आणि गायला हिती काय माइन बॉक्सर म्हणून बॉक्सर रे तू काय किती रे तू काय पैर सांगला देतोस हा जॉगिंगला मेळटा ना तू कुली पुसा नाही म्हण 2 दाखले पदरागे उंडी म्हणून मग दाखना तार पडो बगर उद्योगात आहे हा ताण लागल तुमगे बासिक हॉटार बास मग बोल जाईल होराय आणि ती टाका उडोय आहे कोण येतो बस मी हॉटार भेटतो हॉटार बास मग बोल जाईल कोण येतो बस मी ताकावडे भेटतो ऐ तू जाप घाय नका तू ड्रायव्हर तू मत पण का हा पाच राहा बस इथं किती तू पात्र तू पात्र तू बासिक सिलेंडर दिसत बरे पात्र म्हणले सांगता हा मुगे बस लाखांची लाखांची बास घेच्या ती लाख मोळे बासी हेस्ता चलते चय चय हिंग चय चय सीटा पेटीकोट चय पिंजवला हा मग सांगता लाखां बास म्हणून अरे तू पात्र हे जोडी लाखां बास तुझ्यान घेच्या होता बास घेच्या लाख मोडून जात आहे पण 800 रुपया मोड ती बासी नोड घालून जाई ना निवळा गाता कनेक्शन तुझ पाय चलो मुंगे पाय कार्पेंटर प्लांबर न्हू तो हा धडक धडक जाता गाडी जेंदोड फोडता सांगेल बीस म्हाका एक कित्याक अशें घडटा हात लावून पळय मोगा ओट्यान दुप दुप जाता तुकाच लागून संवसारान जल्मल्या मोगा धडक धडक जाता काळीजें धडपता प्रमिला सांग अशें कित्याक लागून घडटा हात लावून पळय मोगा ओड्यान डूब डूब जाता तुकाच लागून संवसारान जल्मला मोगा ला 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 मोग जाता तेन्ना सगळ्यांक तशें घडटा मोगाक लागून न्हीद पासून उणें पडटा रुचीची जमण रुचूंक जिवाक मोन्ना लागता मोगाच्या उतरांनी पोट रोखडेंच फोडटा आय लव यू म्हूण मोगा खुशाल तूं कर म्हाका तुजी विणे संसार नाका दिसता आय लव यू म्हूण मोगा खुशाल तूं कर म्हाका तुजी विणे संसार नाका दिसता धडक धडक जाता काळीजें धडपता प्रमिला सांग अशें कित्याक लागून घडटा हात लावून पळय मोगा ओड्यान डूब डूब जाता तुकाच लागून संवसारान जल्मला मोगा ला 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 ला
पांयांचे एकवटान फुडें व्हरया आंतोडी तावन आमी पलतोडी बसया आय लव यू मूड म्हाका खुशाल तूं कर म्हाका तुज्या विणे संसार नाका दिसता आय लव यू मूड मोगा खुशाल तूं कर म्हाका तुज्या विणे संसार नाका दिसता धडक धडक जाता काळीज नड पडटा सांगेल वीस म्हाका हें कित्याक कशें घडटा हात लावून पळय मोगा ओड्यान दुख दुख जाता तुकाच लागून संवसारान जल्मल्या मोगा ला 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 जागो दोगांय हांगा रावया धाकटुलें एक बरेंशें घर बांदुया दोगना संस्कार जोडून रुखाक फोडा करुया दोगां असली आमी तेगा जावया आय लव यू म्हूण मोगा खुशाल तूं कर म्हाका तुजी विणे संसार नाका दिसता आय लव यू मूड मोगा खुशाल तूं कर म्हाका तुजी विणे संसार नाका दिसता धडक धडक जाता हाय काळीज नडपता सांगेल वीस म्हाका हें कित्याक कशें घडटा हात लावून पळय मोगा वड्यान दूब दूब जाता तुकाच लागून संवसारान जल्मल्या मोगा सरपाच्या पिल्यानो म्हजे सरशी येवंक कसलें काम पडलें सर आमकां भाड्याक रूम जाय आसलो भाड्याक रूम जाय आसलो होय होय मेळटलो 3000 भाडें पडटलें आनीक रिगार्डींग रुल्स एंड रेगुलेशन रुमान बरयल्ले आसात and I am very particular with rules and regulation, that's all. Okay, it will do. Okay then. I'll get keys. Dad. Hi. This? Oh, Yes.
हाय एनी तू जाणे आयज आमकां आनीक बिझनेस मेवला येस आनीक एक रूम आमचो भाड्यान गेला एनी कित्याक बगर बगर तू न्हिदोनूच आसता एडी तुका राग रोखडोच येता कितें जालें ओ डोंट टेल मी यू आर प्रेग्नेंट अगेन म्हणटोच तूं आवयपणाच्या बेसार आसाय आमचो फॅमिली प्लॅनिंग सारको ना आमी चड भुरगीं जल्मा काडप हें सारकें न्हय तुज्या कुसव्यान भुरगें रचला न्हय त्या भुरग्याक आडीचे उपाय घेवन आमच्यांनी नाटक करूंक जाता येस आय मीन टू से आर्टिफिशियल मेथड्स ना तुका कितें जाला हे तू कितें करूंक सोदता रोकडोच तू कसो बदललो एडी आनी कसले आर्टिफिशियल मेथडाची तू कबर करता दोतोराक मेळोन तांचो आदार घेवन 5 वर्सां पासून प्रायवेट बागाक कॅप घालून दवरप कॅप होय गांवांत हेल्थ सेंटर आसात तातूंतलीं मनशां हाच्या वयर आमकां समजणी दितेले आमच्यांनी थंय वचून तांचेशी उलोवंक जाता एक पावटी हे कॅप बसयले म्हणटच सेक्स घेतल्यार पासून भुरगें रचतलें म्हणून तूं भावना म्हणटोच आमकां एकूच भुरगें आसा तें तूं पुरो म्हणून सांगूंक सोदता एडी भुरगें जाय जाल्यार 5 वर्सांनी दोतोराक मेळोन हे कॅप काडूंक जाता आनीकूय दुसरो उपाय आसा जेली वापरूंक जाता जेली वापरून ह्या भुरग्याक कुसव्यांतूच नाटक करूंक जाता नाजाल्यार आनीकूय दुसरो उपाय आसा आमकां नाका आसतना कुसव्यान गोर्भ सांबाळलो जाल्यार मॉर्निंग आफ्टर पील म्हूण आसा हे पील घेवप आनी कुसव्यांतूच भुरग्याक नाटक करप हाका म्हणटात होम अबॉर्शन आनी कशें केल्यार बायलेक कांयच वायट जावचें ना कांयच ना आमकां एक भुरगो आसा तोच पुरो ताका आमी बरे भाशेन वाडोवया चड भुरगीं चड डेस्पीस सजमोंक जाय तितले सोजमोली हांव एडी जिवीत तरेचे कुसव्यान रचता आनीक नवी लॅबॉरेटरींत उजार कोत्तेले पॅट्री दिशान हे भशेन कोत्तोस हो दोडलो बंगलो आमचे लागीं आसतलो पूण घराबो आसचो ना डबल बेड आसतले पूण न्हीद आसची ना
वखदां दुडू तुजे इश्ट डॉक्टर्स आसतले पूण भलायकी आसची ना तुजे सुरोपाये पोरमोडे तुका जाय ती चेडवां बायलो मेळोन पूण तुका तुजी बायल मेळची ना अंकल अंकल म्हणून उलो करपी तुका दुसऱ्याची भुरगीं मेवतली पूण तुका डाडा म्हणून उलो करपी तुका तुजे भुरगें मेवचे ना तुका तुजे भुरगें मेवचे ना हांवें सांगलां तितलेंच कर एबॉर्शन Excuse me, doctor. ये भितर ये. कितें जालें मॅथ्यू? डॉक्टर हांव तुका मेळोंक सोदी. डॉक्टर हांव म्हज्या प्रश्नांनी सारको घुसपला. म्हज्या घरकांच्या कुस्त्यांत भुरगेंच धरना. कांसास जाल्यार आमी 4 वर्सां जालीं. एक सांग डॉक्टर, पोस्तोरेच्या कुस्म्यांत भुरगें धरना जावपाक कारण कितें? ह्या पासत आयलोलो तशीं जायतीं कारणां आसात. पूण एक सांग मॅथ्यू, तुका कोणें सांगलां की तुजे बायलेकूच देफेत आसा म्हणून? दादले सदांच घट न्हय. कितें जाता तें बायलांकूच जाता अशें न्हय डॉक्टर? ना, हें तुजें सारकें न्हय. आतांच्या काळार जायत्या दादल्यांक देफेत मेळटा. कितें डॉक्टर? होय, हें सत. तुजे भाशेन जायते दादले चिंतात की तांकां देफेत ना, तांच्या बायलांकूच देफेत आसा म्हणून. डॉक्टर भुरगें ना वचून येवपाक कारणां खंयची? हांव सगळो निराशी जालो आसा. प्लीज सांग डॉक्टर. ये नाका मॅथ्यू, ये हांव तुका दाखयतां. पयली सुवातेर दादल्याचे देफेत पळोवया. सिगरेट ओडप, सोरो पिवप, ड्रग्स घेवप हे जीव सारकेच उणें करता. तेच भाशेन गरम वातावरणांत काम करप, टायट अंडरक्लोज घालप हेय जीव सारकेच उणें करता. तशेंच आमच्या बाजारांत फळां आनी भाजयो मेळटात, तांकां रोयता आसतना इन्सेक्टिसायड्स आनी पेस्टिसायड्स घालतात. हे आमच्या पोटांत पावल्या उपरांत जीव उणो जाता. तेच भाशेन भायली पिडा हेय जीव उणो करून उडयता. भुरग्यापणार गालमोडां जायत जाल्यार जायत्या दादल्यांचे जीव उणें जातात. डॉक्टर इतलीं कारणां आसात? तेच भाशेन आनीकूय कारणां आसात. आनी एक कारण? आनी खंयचें डॉक्टर? झिणाचे पोतयेन केन्ना केन्नाय उदक बगता, ताका हायड्रोसील म्हणटात. झिणाचे पोतयेन केन्नाय शिरो फुटतात, ताका वॅरिकोसील म्हणटात. केन्ना केन्नाय पोटांतल्यो जोयो त्या बुराकांतल्यान भितर सरोन झिणाचे पोतयेन येतात, ताका हर्निया म्हणटात. ही तिनूय कारणां गरमी वाडयता आनी दातू हो जीण उणें करतात. थोड्या दादल्यांक भुरग्यापणार जीण आसा ती पोटानूच उरता, पोतयेन पावना. हाका लागून जीव तयारूच जायना. हे जाले दादल्याचे देफेत. आतां आमी बायलांचे देफेत पळोवया. थोड्या बायलांनी नळयो आसात पळय त्यो ब्लॉक जाल्ल्यो आसतात. केन्ना केन्नाय मावयो भितर आसतात. भायली पिडा जायत जाल्यार भितरलें सिस्टम सगळें पिड्यार जाता. दादल्यांनी तशेंच बायलांक सिगरेट, सोरो आनी ड्रग्स हेवूय भुरगें जावपाक आडखूण.
थोड्यो बायल्यो आदींच एबॉर्शनाक वतात. एबॉर्शन केल्या उपरांत युट्रसान भितर मावो जाता आनी मावो जाल्यार भुरगें कशें रचून येतलें? तेच भाशेन पॉलिप्स वो ट्युमर असतात. ह्या सगळ्या कारणांक लागून भुरगें रचूंक पावना. डॉक्टर इतली कारण आसा? वय, आनी एक व्हडलें कारण आसा. आनी एक व्हडलें कारण कसलें डॉक्टर? म्हाका एक सांग, म्हयन्याच्या खंयच्या दिसा कुडीचो एकवट केल्यार भुरगें रचून येता? पिरियड जाल्या उपरांत 5व्या ते 10व्या दिसा न्हू डॉक्टर? हें पळय, हांगाच जायतो लोक चुकता. तशें बायलेचे दीस जावंकूच जायना. दर एके बायलेक दीस वेगळे. ताका तुमी घोव बायलेन येवन सैमीक उपाय शिकूंक गरजेचे. तशें जाल्यार डॉक्टर आमी दोगांय तुजे सशी तपासूंक येता. येस, वाय नॉट. थँक्यू डॉक्टर. वेलकम. Come, Jamila. Wow, nice place here. Jamila, I'm really tired. I would like to some time. तुम अपने रूम सेट करो. ओके पक्का. Come on now, come. Come on. 这六 come on now, come on. Come, 这六 come on. Come on. So. Sarah
पात्रांव सोड न्ही सिगार उरताय तेंका सोड सोड विडी सिगार ओडटल्यांक सॉट होय सिगार एडी ओटल्या न्ही सोड हो फर्स्ट प्राइज कितें फर्स्ट प्राइज जाल्यार विडी सिगार ओटल्या पयलो प्राइज अ ब्रँड न्यू कॅन्सर ब्रँड न्यू कॅन्सर तेंको मानी आणि ब्रॉन्चायल इन्फेक्शन cerebral tumor paralysis hypertension आणि asthma पयलो प्राइज दुसरो प्राइज सेकंड प्राइज होय स्पेशल हेपटायटीस आणि ब्रॉन्चायटीस तिसरो प्राइज थर्ड प्राइज होय रेमाटिझम हार्ट डिसीज आणि लंग कॅन्सर आणि कुया आणि असा कॉन्सोलेशन प्राइजेस कॉन्सोलेशन प्राइज बॅड ब्रीथ बॅड ब्रीथ आणि एपेटाइट लॉस इतले चड चान्सीस आहा प्राइज घेवपाक आणि कॅश कोटा एक्सरे काडल्या न्हू सारकी डिटेल मेळटा एक्सरे म्हणजे प्राइज लिस्ट आणि प्राइज हुई म्हणून व्हरवा येवपाचे कलेक्ट करपाक खंय वचपाचें सिमिटरी I like it. I like it. Yeah. हे काळी सोर सोडती Sort. काळी एक्सरे करा रोकडे करतो थँक्यू Okay, thank you. Thank you. थँक्यू I like it. सोड 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 हांव कॉलेजीक वचचें ना कितें तूं कॉलेजीक वता आर यू मॅड आनी कित्याक हांव प्रेग्नंट आसा कितें तूं प्रेग्नंट आसा अशें कशें कोणाक येता चल्याक न्हय पूण एक चलयेक हे रोखडेंच सजमता प्रेग्नंट आसा म्हूण ह्या दिसांनी हांव कॉलेजीक वचोंक ना देखून आमची लॉज लिपोवंक जाता तितले बेगीन आमी ह्या भुरग्याक मारून उडोवंक जाय हे भशेन कमिला रानांतल्या झाडां काततल्यांक कास्त आसा बेबे दोतल्यांक कास्त आसा चूक हांवें केलें चूक तुवें केलें प्रमिला कास्त म्हाका मेळूंक जाय कास्त तुका मेळूंक जाय आमच्या भुरग्याक न्हय भुरग्याक साफ करूंक म्हाका हॉस्पिटलान एकूच रात काडची पडटली भुरग्याक साफ केलें म्हणटोच आमची लॉज लिपतली उपरांत म्हाका कॉलेजीक वचूंक कसलीच अडखळ जावची ना विचारतल्यांक आमी सांगचें राती आमी आमच्या फ्रेंडाच्या बर्थडेक गेल्ली म्हूण भुरग्याची वाट जाताना आमी इंटरफियर जावप भुरग्याक डिस्टर्ब करप सारकें ना मनीस स्वयंपाकोणें इंटरफियर जाता आनीक स्वयंपाक डिस्टर्ब करता हाकाच लागून सुनामी जावन लाखांनी लोक मेलो आतां आमी जाता तितले बेगीन काजार जावया लग्न जावया म्हणटा ह्या भुरग्याक कुशवान घेवन तूं म्हाका वेदी मुखार वच म्हणटा हे विचार तुज्या मनान कशे आयले
प्रमिला म्हजें सांगणे आयक आमच्या भुरग्याक तूं मारिना काय कुडीचे पातोक आमी केले फॉर्मोन भुरग्याक तूं फॉर्मायना काय अशें आमी केल्यार कुशाल आजची ना कालसा मनांत आमच्या शांती आजची ना उपरांत रडोन कसलोच फायदो जावचो ना काडलोलो जीव परतून दिवूंक शकची ना पळय अशें आमी केल्यार कुशाल आजची ना कालसा मनांत आमच्या शांती आजची ना उपरांत रडोन कसलोच फायदो जावचो ना काडलोलो जीव परतून दिवूंक शकची ना प्रमिला म्हजें सांगणे आयक आमच्या भुरग्याक तूं मारिना काय कुडीचे पातोक आमी केले फॉर्मोन भुरग्याक तूं फॉर्मायना काय सोमाज बोटान दाखयतलो वायट उतरांनी पाचारतलो कोणाची स्पर्धा करची न्हय रोजना देव आमचो सांबाळटलो आयकुसव्यांतलो ताळो माय मारिना काय एबॉशन करून म्हाका कातरिना काय व्हड व्हड्याचें मरण म्हाका फॉर्मायना काय हांव संवसाराचो उजवाड म्हाका पालयना काय आयकुसव्यांतलो ताळो माय मारिना काय एबॉशन करून म्हाका कातरिना काय व्हड व्हड्याचें मरण म्हाका फॉर्मायना काय हांव संवसाराचो उजवाड म्हाका पालयना काय प्रमिला म्हजें सांगणे आयक आमच्या भुरग्याक तूं मारिना काय कुडीचे पातोक आमी केले फॉर्मोन भुरग्याक तूं फॉर्मायना काय प्रमिला म्हजें सांगणे आयक आमच्या भुरग्याक तूं मारिना काय कुडीचे पातोक आमी केले फॉर्मोन भुरग्याक तूं फॉर्मायना काय अशें आमी केल्यार कुशाल आजची ना कालचा मनांत आमच्या शांती आजची ना उपरांत रडोन कसलोच फायदो जावचो ना काडलोलो जीव परतून दिवूंक शकची ना पळय अशें आमी केल्यार कुशाल आजची ना कालचा मनांत आमच्या शांती आजची ना उपरांत रडोन कसलोच फायदो जावचो ना काडलोलो जीव परतून दिवूंक शकची ना अंकल सांग फेल्सी डॉक्टर भुरगीं रोजून हाडपाच्या कामान मेडिकल खूब फाटी आसा आयज काल मेडिकलाच्या ताब्यान कितेंच वस्त
ना म्हणून सांगपा जायना भुरगें जल्माक येता पूण तेन्ना एका भुरग्याचो पांव लांब आसूंक शकता दुसरो पांव ल्हान आसूंक शकता तेन्ना आमी दोतोर कशें ना कशें हे दोनूय पांय एक करपाची शक्यताय आसता थोडे पाट एक दुयेंस आसता ताका म्हणटा आमी जर्मन मिजल्स जरी तर हें गुरबेस आसलेले बायलेक हें दुयेंस जालें तेन्ना हे बायले सवें जेन्ना भुरगें जल्मता ताका थोडे डिफेक्ट आसता थोडे पाट तोंडें पांगें कुड्डें जावंक शकता असलेय बी जरी तर भुरगें जल्माक आयलें तेन्ना मोगान हे आवय बापायन ह्या भुरग्याक जल्माक हाडूंक जाय आमची इतली सायन्स वाडलेली आहा आमच्यांनी एक भुरगें जल्माक हाडपाची शक्यताय आसता हें करपाक जायतो पयसो पडटा लाखांनी पयसो पडटा कसले उपाय डॉक्टर ताका आमी म्हणटा थोडे पाट आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन म्हणजे दादल्याचो दातू घेता आनी बायलेची तांती घेता आनी ते दोनूय एका पेट्री डिशान युनायट करता आनी ते तांती फुलता पळय तेन्ना ते मागीर आमी बायलेचे जिणेन भितर घालता आनी भुरगें वचो ना जाल्यार तेन्ना कोण येता आमकां दादल्याच्या दातवाचो डिफेक्ट आहा म्हणून आमी कितें करता दुसऱ्या दादल्याचो दातू घेता हे बायलेचें जावं तुजें तांती घेवन हो एकवट करूं येता एका पेट्री डिशान आनी मागीर हो एकवट जाल्या उपरांत हें आमी बायलेच्या जिण्यान घालता भाशेन कशें ना कशें दोतोर आमी एक भुरगें जल्माक हाडपाची शक्यताय आसाच म्हणून प्रयत्न करता हो उपाय घेवंक मॅथ्यूवाची कशी जाय पडटली वय व्हडे भशेन मॅथ्यूवाची संदी आसूंकूच जाय ही वस्त करपाक जरी तर मॅथ्यू आनी तूं कबूल जाता तेन्नाच आमी दोतोर मुखायले प्रयत्न घेतले आनी हे तरे भाशेन आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन डोनर भुरगें जल्माक हाडपाची शक्यताय आसतली दादा 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 म्हाका तुम्ही माफ करात आता कित्याक काय आई दादा सोपले काय म्हणून पळो काय ना हा दादा हा तुझ्या लागीं दुडू भांगार मागूंक येवंक ना पण तुझ्या बुद्धीची भीक मागूंक आयला हा संकटात सापडला दादा तुझो संसार शेवत्या मोगऱ्या फुला सारखो सोबीत जावचो म्हूण आमी तुका कितले समजायले ना जायत पण आमची गोड उतरां तेन्ना तुज्या गिर्यानाक कोडू लागली नाही दादा म्हजे कुसवान घर समजून आणि तो पार पडिल्लो खंय आसा हे अशें घडटले म्हणून म्हाका खबरच आशिल्ली तूं जेन्ना जल्माक आयले तेन्ना आमकां दिसलें की आमच्या घरात लक्ष्मी आयली म्हणून पाड पडिल्ले अशें नांव वगडायतलें म्हणून कळिल्लें जाल्यार तेन्नाच हांव नाकूट लावन जीव काडटलो आशिल्लो तुजो वच वच तूं डॅडीऱ्याक वच बाईचं डॅडी आयलो दिसता आली आली कशी जाली ती देश यो डॅडीज का देश या बाबा बाबा इवन बाबा आले राणी आय मै शानी ती मै हॅलो गुगुचो माझो कोणले बुद्ध ओ गुगु आ कोणले कोणले बुद्ध माझो हा कुचो लगो आ great nice no very good nice nice माझी गुगु मुझे शानी ती मुझी बाई ती आले पळय मॅथ्यू आमचे बाय काय बरें दिसता ती सारखे तुजे भाशेन दिसता ताचे दोडे ताचे नख ताचे गाल सारखे तुजे भाशेन न्हय होय तुझे भाषेत काहीच ना होय पॅसी बाईचे नाक नुई सारखे मग तुझ्या भाषेत दिसता
कॉले पुत हा कोण बाबा कोण कोण माझे पुत कोण बाबा कोण राईट तू सदांच म्हाका खेळटालो न्हू म्हजो कुसवो डॅड म्हणून आतां तुका गम लागलो म्हजो कुसवो डॅड म्हणून म्हजो कुसवो डॅड म्हणून ही भुरग्याक लागून आमी कितले जागे न्ही भोंवले तुजो गुन्यांव नासतना हांवें तुका जायते दुखयलें जायते रडयलें तुका हांवें ही सगळीं दुकां एकठांय केली जाल्यार कितलेच बर्फाचे कुडके जातले असले न्हय देवान आमकां भुरगें दिलें आनी आमच्या फॅमिलीच्या तोंडात साकर पडली होय मॅगी कोण रे पूत म्हाजो कोण 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 तो कोण तो वन मिनिट आले माय पकानी माशानी माशानी माय कुचली माय रानी ती माय आमची पण मम्मा लॉस तुमची लिपोंक आपसुवारपणान तुमी एबॉर्शन केलें पवित्र कुसव्यांत क्रीम आतारून कुसवो तुमी रोगतान बोश्टायलो ना हांवें तुका मारूंक ना हांवें तुका मारूंक ना आतां न्हिदल्यात न्ही पडोना भुरगे सपनान दिसता माय कित्याक म्हाका मारलो कितें वायट हांवें केलें काय मोठें विचारता कशें सोडिना पोट तुका धरून तुका पळयता म्हाका एक हांगा बरें हॉटेल जाय आनीक हांव तुमकां कित्याक विचारता जाणा तूं रिक्षावाल्यांक खबर आसता न्ही हॉटेल खंयचें बरें सजमलोय न्ही हांव एकसरो मनीस आयकलो हांगा हॉटेलान सांगात मेवता म्हणून सो म्हाका गरोज सांगात आयची रात म्हाका मजा करूंक जाय ओके तुज्यान म्हाका हॉटेला शिवरो जाता तुमच्या हाडल्यान तुमी हांव रिक्षा घेवन मुखार वता अच्छा ओके तूं रिक्षा घेवन मुखार वयतलें तूं हाडलें आनी हांव म्हजी गाडी घेवन फाटल्यान यो आं ओके तुजें कितें दिवंक जाय तें हांव दितलो ओके फायन थँक्यू ओके तूं मुखार वच हांव फाटल्यान येता ओके थँक्यू एबॉर्शन तुका फकत एबॉर्शन करपाचेंच पडना आमच्या भुरग्याचें पडप ना तुका खबर आसा न्हय तुज्या जिवितांत कितें घडलां तें कितें घडलां आपल्या कुसव्यान पांगणें भुरगें वचना म्हणून गमतस ताणें एबॉर्शन केलें उपरांत ताच्या पोटान भुरग्याचे कुडके उरले ऑपरेशन करून ते कुडके भायर काडचे पडले तुका खबर ना एबॉर्शन करतना असल्यो जायत्यो गडण्यो घडटात Woman decision is a final decision. कोण सॅबी क्या भितर कितें करता जेवता ना ना यो यो कितें जालें सॅबी म्हाका थोडी दुडवांची गरज आसा यो बॉस तर सॅबी तुका कितले दुडू जाय आसले फकत 400 रुपया म्हाका त्या दिसाक थोडी कमी जाली काय दो सॅबी 80 रुपया तुका
तुका चड आनी चड देव बरें करूं पडटा तेन्ना हें तुजें रीण हांव फारीक करतां. तें बरें आसा बरें तूं राव येता. म्हाका तुका कितें विचारूंक जाय आसलें बाबा. कितें विचारूंक सोदताय विचार. हांव प्रेग्नंट आसा बाबा तूं प्रेग्नंट आसा. आनी हांव अबॉर्शन करूंक सोदतां आनी ह्या कामान म्हाका तुजो एडवायस जाय. एबॉर्शन करप तूं चिंत्ता तितलें सोंपें न्ही पूण एक भिरांकूळ तशीच दारून घडली. एबॉर्शन करतना प्लेन सुरी उस्तुरेच्या कुसव्याक लागता. कुसवो फापसोता. कुसव्याक बुराक लेगीत जाता. तेदेच वेळार वस्तुरेच्या कुसव्याक जालोलो बुराक तो सारको शिवना जाल्यार त्या बुराकांतल्यान रगत वेता आनी कस्तुरी मरोंक शकता. तूं म्हाज्या मनान सापसुपी भिरांत कित्याक घालता. एबॉर्शन करच्या वेळार तुजी दूख कमी जावंक दोतोर तुका उंगरी दितलो पूण भुरग्याक उंगरी दिवचे ना. आपल्याचो जीव काडून दोतोर तयार जाला म्हणून भुरग्याक गमतोच. कुसव्यान आसलेल्या भुरग्याचेर भिरांत सुट्टेली वय वो ना. प्रमिला हांव तुका विचारता तुका हय जिवाच्या आकांतान भुरगे आपलो जीव साल्वार करूं आवयच्या ह्या आनी त्या मनशाक धांवतले. दोतोराच्या बळा कडेन आनी पावरफूल इन्स्ट्रुमेंटा कडेन वचकोत भुरग्याक लागीं झुजपाक जातले. त्या वेळार ते भुरगे एका माजराच्या पिला सारके रडटले आनी माय म्हाका साल्वार कर माय म्हाका साल्वार कर म्हूण तुका आपले आवयक उलो मारतले. आनी ताच्या रडण्याचो आवाज ताच्या मिणमिण्याचो आवाज तुज्या कानार पडटलो. ना पडचो ना न्हू. तुवें ताचो खून केला म्हूण ताची पुलीस केस जातली. ना ते मेला म्हूण कोणाकूच खबर आसची ना म्हूण ते मेला त्या दिसाचो कोणूच उगडास करचो ना. देवा रुपाचे भुरगे बावतीस नासतना मत्तेले. बाबा भुरगे 2.5 म्हयन्याचे आसतना अबॉर्शन करूंक जाता म्हूण हांवें आयकलां. ताचे सायजी प्रमाणे ताचे नागरीक होप ताचे मनीसपणाचे होप कोणाच्यानूच काबार करूंक जावचे ना. भुरगे चलीच्या कुशवान रस्ता म्हणटोच अबॉर्शन करूंक तिका सगळो अधिकार आसा. तुझ्या बोटाची आणि तुझ्या कुसव्यान असलेल्या भुरग्याच्या बोटाची निशाणी एक सारखी जावची ना कित्याक दर एक मनीस जावन आसा युनिक.
बाबा बाबा तू म्हजो पूत वचो नाका बाबा 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 वचो नाका बाबा राव बाबा राव म्हज्या पुता बाबा राव राणी. राव म्हजो पूत कसली पिशापणा करताय दुसऱ्याच्या भुरग्या आडोन मोत्तेले असले कितें करूं हांव कितें करूं ओके कूल कम कम एनी हे सगळें कितें एबॉर्शन करीत सान म्हजे अंतस्कोण म्हाका गुन्यांवकारी करता म्हजे अंतस्कोण डिस्टर्ब जाला एडी आनी म्हजे अंतस्कोण डिस्टर्ब जालां ते कसलीय वखदां घेतली जाल्यार केन्नाच कुराद जावचें ना हें तुवें कितें केलां तें सारकें करूंक ना एडी नो हांवें कितें केलां तें सारकेंच केलां सारकें केलां आपल्या भुरग्याच्या रोगतान डॉक्टर नर्सीचे हात भिजयता हें तूं सारकें केलां म्हणटा आपल्या भुरग्याचे रगत एबॉर्शन टेबलाचेर ग्लावसाचेर क्युरेटाचेर आनी ब्लेडींचेर सुकोवंक दवरता तें तूं सारकें केलां म्हणटा आमचे भुरगे आमचे मांस आमची हाडां ताचो तुवें वेस्ट प्रोडक्ट करून सोडून दिलो न्हय हे सगळे चिंतून हांव पिशीं जालें एडी हांव पिशीं जाल्या हे चिंतून हांव पिशीं जाल्या मोस्त्याला मालकिरी यादुचो बगर कुंभी सोदू मोता घेर हात गेले आनी माशक्तान जिकोन जाओ पोट फोटो दोन जिकना जाल्यार पोट बोला मालकिराचे घे घे हा मातोयत न्हू तुका घे हा घेर जिकना जा पांय आणून जोम नी मातलो पार पडो थिंग शेजऱ्या कोंबी एक मिरवता दीत तुका राव धर हा आतां मुगे सिगरेट आनी इडी ओडपा उगत जाला म्हाकाय तान लागोल्या हा बरोबर का जिकोन जा खंय वयता यो पत्र्याची वचून सिगरेट आनी इडी घेया हा यो घेर चिकना पांय म्हूण फोटो तुज्या जावं हा बाय म्हाका इडी यो आनी सिगरेट जाय यो ठीक आहे घेरा वचोन थंय कोंबो रावता घेरा हाड अरे कोंब्या शेजऱ्या कोंब्या बोले घुसपत थिंगा दाखय तुका राव अगो बाय एक इड्या पाकिट आनी एक सिगरेटी पाकिटीन दाशना ते एक 3 कार्टून सिगरेटीचे 3 कार्टून इडियोचे पॅक करते या हाय हाँ भैया मुझे मैं 3 सिगरेटी काटून 3 इडियो पुंगायले मगो पुरा असा दुनवर कथा दुनवर सिगरेटी तो प्रेम मेट माय केले ए नाटोका तू ओडीसी सिगरेट आणि इडियो नाक बारा मातो कान पार पडो होतो वय तिंगा गेरा गाला मैं पैसे किती झाले 820 820 झाले दिता घे 820 घे 820 घे ए इधर अरे बाबा इतले सिगरेटी घेवन कितें करता हांव सिगरेटीचें कितें करूं तें तूं कित्याक बोला नाक जालो हा ते पयलींच जाताय तुमी हांव ते सिगरेटीचें शेक कोतलो शेक सुंगटां भेंडी घालून तेजी कोडी कोतलो शीता बारा बजयतलो नाक जालो हा ते पयलींच तू इतले सिगरेटी एकलो चोडटलो सिगरेट कोण ओडटलो हय हांव एकलो ओडपा ना मुझ बारा मुगे कोंबोय ओडटलो हय ते इडी गेले ते कोंब्या गेले तो इडी ओडिता आनी हांव सिगरेट ओडिता नाक जालो हा ते पयलींच जाताय नाक जालो हा ते पयलींच
बसून उलयतालो लागलो लागलो हॅलो कोण उलयता मागीर गो उलयता हांव उलयता मरे म्हाका वळखला तूं मुगे कोंबो घेरा लायला तुजे पयले तयार जाल तुमगे घेराचे सगळे जाला चीफ गेस्ट रावता कोणा केला चीफ गेस्ट तू कोण मिस तांजानिया अरे तुमकां आनी गोंयकार कोण मेळो न्हय आफ्रिका हाडूंक लागल ते तुमी चीफ गेस्ट तू हांव कोंब्या घेवन येता अदेरान कोमेस करया घे ओके हो तूं यो त्या दिसाक हांव तुज्या नांवाचो विचारूंक विसरलो तुजें नांव कितें म्हजें नांव सेबी तूं म्हाका त्या दिसाक तुजी पुताची खबर सांगलेली कितें जालें तेजे कामाचें म्हज्या पुताचें आसत हांव हांगासर आयलो हो म्हज्या आनी तुज्या पुताक एक बरी नोकरी दिवंक जाता होय त्या आदी हांव तुका एक खबर सांगता एबॉर्शन करून थोडी आवय बापाय भुरग्यांक थंय सोडून वतात थोड्या भायल्या देशांनी डॉक्टर ऑपरेशन करून वस्तुरेचे कुसव्यांतलें भुरगें भायर काडटात आनी त्या भुरगें जिवेचें आसतना त्या भुरग्याचें पोट चिरतात पोट चिरतात आनी तेवूय जाल्यार भुरगें जिवेचें आसतना होय जिवेचें आसतना त्या भुरग्याचें पोट चिरून ताचे लिवर किडनी लंग्स आनी हार्ट काडटात तकलेचे कोट्टे फोडून कोट्ट्यांतलो मेंदू भायर काडटात तुवें तांदूळ गोठो पळयलें न्हय होय तेद्दे भुरग्याचे 100 कुडके करतात आनी तें भुरगें जिवाच्या आकांतान फडफडटा आसतलें अशें त्या भुरग्याचे कुडीचे सांदे काडून ताजो उपयोग उपयोग आसा थोडे सायंटिस्ट भुरग्यांचेर एक्सपेरिमेंट करतात थोडे क्लोनिंग करतात थोडे भुरग्यांचेर रिसर्च करतात व्हडल्या देशांनी भुरग्याचे सांद्याचे मोल डॉलरांनी जाता पूण आमचे इंडियन रुपीज कन्वर्ट केले जाल्यार हजारांनी जाता तुका हांव सारकें समजावन सांगता लेट मी एक्सप्लेन इट हें पळय सुमार 8 सुमनाचे लिवर हाजे जातात 6,800 रुपया पॅनक्रीस हाजे जातात 4,500 रुपया टायमस हाजे जातात 4,500 रुपया इंटेस्टाईन हाजे जातात 2,300 रुपया किडनी विथ ऑर विदाउट एड्रिनल हाजे जातात 5,700 रुपया आणि ब्रेन मेंदू हाजे जातात 40 आणि 5,000 रुपया जितले हांव बिझनस हाडटा तितलें चड म्हाका कमिशन मेळटा हॉस्पिटलांनी क्लिनिकांनी वचून सांदे विकते घेवप आनीक दिवप हेंच म्हजें बिझनस तूं कोत्ता ती कामां नश्टी कामां ही नश्टी कामां न्ही भुरग्याचे स्टेम सेला उद्देशी पार्किसन आनीक डायबिटीजें दुयेंस बरें करूंक जाता भुरग्याचे नर्व सेला उद्देशी मनशाचो स्पायनल कॉर्ड बरो करूंक जाता भुरग्याचे रेटिनल सेला उद्देशी मनशाचें कुड्डेपण वाटावंक जाता एकट्याक मारून दुसऱ्याक साल्वार करप हें सारकें न्ही दोतोर सोपूत दिवन सांगतात पिडेस्तांची सेवा करूंक आमी वावुरतले पिडेस्तान
वीक पिवंक मागल्यार आमी तांकां वीक पिवंक दिवचे नात म्हणून दिलेले सोपूत ते विसरले. आयज तांचे हात इनोसेंट भुरग्यांच्या रक्तान भिजले. देखूनच एबॉर्शन केलेले थोडे डॉक्टर पिशे जावंक पावले. थोडे ड्रग एडिक्ट जाले आनी थोडे पिशे जाले आनी थोडे आपले बायलेक पासून वो विस्वास. तर असले काम करूंक तुजे पुताक खुशी आसा? असली कामां हांव म्हज्या पुताक दिलेल्या परस ताका सासणाक बेकार करूंक आसा. मगाच्या भावा भयणीनो ल्हानानो आनी व्हडानो आयज वर्सा बळीचो अनेक दीस कोंब्यांक घालपाची झगडी आयज सुरू जाता. आमचे मदें आसतले फातोडेचो कोंप्लिकाद असो कोंबो आनीक बाणालेचो रॉकीचो कोंबो. सगळ्यांनी ताळयो मारच्यो. मुगे कसो आसा सॉलिड सारको एकू दबके खातलो. ए रावाय 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 तुका विचारपा जाय कोंब्या वळखीत म्हणटे राव. किती दारू सोदीत तू कोंब्या वयर? कोंब्या वळखून कित म्हणून असो दिता? हांव मुगे कोंब्या वयर कित म्हणून असो दिता? मुगे कोंबो 3 पाट काजारी. पयली 2 बायलां सारखे हापसून खायले तेणे आनी हांव तेंचा मस्ती कोता. शेजरे कोंबी आहा तेचे दोड 2 आहा तेका लागून हांवें घेरा हाडा मातशें तें मोद निवडायचे. एकू दबक्या हे कोंबे हातो तो कोंबो हे कोंब्या बी गेलेला. तू तोंड्या दोड कित्याक कोता? मुगे कोंबे हाच्या सो दिता ना तेका वयतार तेगे कोंब्या वरवीं. तू रे बिंग गेलेल तो तू कित म्हणून असो दिता? तो आली कित म्हणलो भागलो तेगे कोंबो रड बायल मेले. कोमेस कुची कोण हाय का तो पायान धरून जमनी मारता का? व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड मार सोडा का. व्हेरी गुड बॉय व्हेरी गुड. पीच का अरे सुनिया कस्ताच्या हाटला किती आता वस पाक काढते गेले. व्हेरी गुड सो तू आजी कॉल जाल्यार शेजऱ्या कोंबी हानू कोंबी हाते का तू काजार करतलो. व्हेरी गुड मार व्हेरी गुड सोनाका पीड तिची गोमटी पीड पायां दोऱ्यान जमनी मार रे पायां दोऱ्यान जमनी मार. व्हेरी गुड शेपडे तर ना गोमटे तर अरे पायां धर व्हेरी गुड सारको वसत लागलो मालो व्हेरी गुड जिकलो मुगे कोंब जिकलो. शेजऱ्या कोंबी हा न्हू ते तुका काजार कोता. आयच्या दिसाचे मिस तांझानिया आपली दोन सांगतले सगळी ऐकूया. हांव चड कुशल जाली तुमी म्हाका गोंयान हाडले म्हणून. म्हाका कॉम्प्लिकादाचो कोंबो गोरो एकदम लायक जालो. हांव गोंयानसान परत आफ्रिकाक वेतली तेन्ना हांव गोंयचे 2 बरेच कोंबे व्हरतले आनी सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं.
जालो खुशाल भुरग्याक पळोवन कितले सांगलेले आहे म्हाका हे भुरगें नाका म्हूण पूण तुवें आनी ते जाणटेल्यान म्हाका गर्भपात करचे आडायले आतां भोग भुरगे कितें जन्मले थोटे पांगळे प्रमिला आवय तूं कसली उतरां तुका सोबना खंयचेय गोरवाक आपली शिंगां जोड न्हय आनी हे आमचे रोगताचें भुरगें आमची मोगाची निशाणी ती देवाची रोसना ती ताचें मोल कोणेनच करूंक जायना जायना कित्याक जाता पुरो कर प्रमिला आमचें भुरगें कुडीच्या सांद्यांनी पांगलें जायत पूण तुजे सारकी विचाराची मनशां बुद्दीन पांगली असले अपंगूळ भुरग्याचो परामर्श करतली जायत्यो संस्था आसात तुवें ताचो बरो सांबाळ जातलो समजोन तूं प्रमिला एक म्हयनो जालो म्हाका परत परत जोर येता परत परत भायऱ्यां जाता आनी त्या दिसांनी 10% कुडीचो वेट हांव लूज जाला नको कितें कारण तें डॉक्टर म्हणटा ब्लड टेस्ट कर ब्लड टेस्ट करपाचे रिपोर्ट येवचे आसा हुस्को जाला डॉक्टराक रावता म्हाका दिसता हांव खोर्शी वचून डॉक्टराक मेळपाक डॉक्टर म्हणजे रिपोर्ट आयला हय रिपोर्ट आयला बस थँक्यू डॉक्टर सुरेखा रिपोर्ट हाडलो मातशें एडी डॉक्टर तुझ्या रिपोर्टा प्रमाणे आम सॉरी टू से तूं HIV पॉझिटिव्ह आसा म्हाका एड्साचें दुयेंस ना ना डॉक्टर तुजो रिपोर्ट चुकला चुकला तुजो रिपोर्ट कूल डावन एडी एडी तूं काजारी न्हय होय हांव काजारी एडी म्हाका एक सांग तुवें तुज्या बायले बगर आनी दुसऱ्या बायले कडेन लैंगीक संबंद बी दवरले ना डॉक्टर हांव खंयच्याच पोरक्या चेडवां बायला लागीं वचोंक ना आनी म्हज्या सारक्या मनशाक कसलें दुयेंस जावंकूच शकना भिवपाची कसलीच गरज ना तूं म्हाका सारकें सांग हय जाल्यार हय म्हणून सांग ना जाल्यार ना म्हणून सांग एडी तुका केन्नाय अशें रगत बी घेवचें पडिल्लें दुसऱ्याचें एक्सिडेंट बी जावन वा तुवें दुसऱ्याची कोणाची सुई बी वापरिल्ली कित्याक हो दुयेंस प्रिवेंट करपाक जाता पूण क्युअर करपाक जायना एक सांग डॉक्टर हांवें म्हज्या बायलेक म्हज्या पुताक हात लायलो ताची आपुरबाय केली ताका वेंग मारली तांचो किस घेतलो सर डॉक्टर हे म्हजें दुयेंस तांकां जावंक जाता हांवें तांच्या सांगाताक वावर केलो ताची कापडां वापरली आयदनां वापरली ओ टॉयलेट बाथरूम युजार केले जाल्यार हे म्हजें दुयेंस तांकां जावंक जाता सांग सांग डॉक्टर एडी हो HIVचो जंतू जो आसता पळय आमच्या आंगान रिगता तेन्ना आमच्या दुसऱ्या दुयेंसाक झगडपाची ताची बॉडी रेजिस्टन्स कमी करता हो रोग रोखडोच दिसून येना केन्ना केन्ना एक म्हयनो लागता केन्ना केन्ना 5-10 वर्सां बसून लागता एड्स जाल्लो मनीस खूब फावट नॉर्मल दिसता आनी जगताय बी नॉर्मलूच कसो
स्वतःचीच पुरी आजही ताची कांयच खबर ना आज कितलो स्टेक जालो म्हाका आनी म्हज्या भुरग्याक ह्या फ्लॅटान हाडून दवरलं पण एक दीस तरी येवन आमची खबर घेवची आसली दुनिया कशें पूण हांव जिवया करा चूक जाली चूक म्हजी जाली म्हजो गोरकार आसतना हांवें दुसऱ्याच्या गोवाची आशा केली वायट जावं बरो गरीब बेबदो आपलो तो आपलोच गो हेच म्हाका खबर लागले दुसऱ्याची गोवाची आशा करून हांव म्हज्या जिवितान फसले फसले इल्लीशी आशेक लागून हांवें म्हज्या फुडाराचो विबाड केलो आयज इल्लीशी कुशालकायेक लागून म्हज्या भुरग्याच्या फुडाराक हांवें दाग लायलो कितें जायत म्हज्या भुरग्याचो फुडार लायटीचें बील फ्लॅटाचें बील हे सगळे हांव कशें करून फारीक करतली आनी हे म्हज्या भुरग्याक हांव कशें करून वाडयतली सांगताले आपूण तुजो सगळो दीस दीस कोत्तलो म्हणून सांगताले आयज म्हाका कळून आयलें आपलो घोव आसतनाची दुसऱ्याच्या घोवाची आशा कोत्ता ताजो फुडार म्हज्या पोरी बी मारता म्हणून आयज म्हाका कळून आयलें हाय हेनरी ताजी मीटिंग एकदम बरी गेली न्हू बरी गेली खंय आसलें हिंगा पोस्टर आयिल्लें प्लीज उठ न्हू ना उठ ना उठ न्हू प्लीज उठ ना हेनरी तूं ताका मातशें सोलमाय न्हू प्लीज उठ न्हू प्लीज ताका वचोन न्हू ना रे तें तुजें कोण लागता तें म्हजें उतारलें फ्रेंड युथांतले फ्रेंड हो गर्लफ्रेंड रे हय तुका तुजें पयशें हांव दाखयता नाच राव तुका तुजें पयशें हांव दाखयता हेनरी थँक्यू सिल्वी हांवें तुका थँक्यू म्हणपाचें नो नो इट्स ओके
मारून काबार करते दोघ्याक आणि पळय कितें. हेनरी हे तू सगळ्यांत जालें हा तू जाणा न्ही तू कोण पळय तो. अरे आम्ही जाऊ असं तुमच्या भाटकात आणि तू हे मोठ्या मनशा सांगता दलाकडी करता हा तुका दाखवून जाय. मोठ्या बाबाक सांगून तुमचे घरदार हांव वचून खबर करतलो. समजला न्ही पळयता कितें. म्हजो रिपोर्ट कितें मेळ्ळो. बॅड न्यूज एनी बॅड न्यूज एनी तुका तुका झाला कितें. डॉक्टरांच्या सांगण्याप्रमाणे तुका ब्रेस्ट कॅन्सर जाला. इट्स कन्फर्म. होय तुका ब्रेस्ट कॅन्सर जाला. जेन्ना तूं गर्भेस्त आसलें तेन्ना भुरग्याक दिवच्या खातीर तुज्या ओड्ड्यान दूद जालें आनी त्याच वेळार हांवें तुका अबॉर्शन करूंक लायलें. तेन्ना भुरग्याक दिवपाचें दूद बंद जालें. तें तुज्या ओड्ड्यानूच सुकलें आनी ताका लागून तुका ब्रेस्ट कॅन्सर जावंक पावलो. पयले म्हज्या तुवें कुसव्यांतल्या भुरग्यांक मारलें आनीक आतां तुवें म्हाका मारलेलें. देवान तुका आनीक 2 जिवितां दिलीं. एबॉर्शन करीत जावन म्हज्या कुडीन कितलींच कॉम्प्लिकेशनां कितलींच इन्फेक्शनां जायत रावलीं. आडयेचे उपाय घेतल्या बायले कांयच वायट जायना म्हणून तूंच सांगतालो न्ही हॅरी. आज पळय तुवें तुजे कोरकांनी खंयची वेशी मारली. तुवें तुजे बायलेक मारली हॅरी. तुवें तुजे बायलेक मारली. साहेबे होय हांव साहेबे हांव बसोंक येवं पूण हांव तुज्या लागीं विचारूंक आयलो. साहेबे तुजो पूत चड दादा जाला. काल ताणें म्हज्या पुताशी वाद विवाद केला आनी बाजारांत केस्तांवां गेल्यात. आतांचे भुरगे तोन्ने रोगत शिरांनी. साहेबे हांव तुका सांगूंक आयलां
हे जाग्यार हांव एक व्हडलो हॉटेल प्रोजेक्ट करता आनी तुजी रावपाची वेवस्था हांव दुसऱ्या जाग्यार करता. हेच पासत खूब बायलांनी बर्थ कंट्रोल करूंक जाय. अरे म्हाका पळय हांव कितलो खुशाल आसा. आमी कामदार मनीस, व्हड कुटुंब आमकां गरजेचें. देवान पासून सांगला वाडोयात आनी चडयात म्हणून. विशय तुमी अरे बायला देशांचेर नदर मार. तांचें पॉप्युलेशन मर्यादीत आसा आनीक हाकाच लागून ते प्रगती करतात. देखून तांच्या देशाची उदरगत करूं आनी तांच्या आवय बापायची सेवा करूं तांचो कोणूच आसना. एके आवय बापूयक चड भुरगीं आसलीं जाल्यार तांच्या मातार प्रायर तांचो एक पूत वो धू तांची सेवा करतली म्हूण आस बाळगूंक जाता. चूप राव. हांव ह्या जाग्यार एक व्हडलो हॉटेल प्रोजेक्ट तयार करता. बऱ्यान वायटान दॅट्स ऑल. काजार कुवाचे दुर्गाचे बसून 3 शर्ट निघून लागला. मुइन माय झाला शर्ट काढे अजून आपण जरा खबर ना. सिगरेट ओढून ओढून हांव दोर झाला. एक दाखवता बारकेल्या सुकड्या बोकड्या भेणा सुकलोल्या भेणा होर्स मारलेल्या बॉक्सर जाईन भोंवता. तुका हांवें 2 शर्टी काडले. ती म्हाका सांगलें भरपूर सिगरेट ओडल्यार इडी ओडल्यार इनाम मेळटा म्हूण. आबेड तर जालें का मितात तुका. आबेड तूं जालें तुगे इनाम हूंय पावला. तुका लागलो कितें इनाम वय तुगे इनाम हूंय पावला. आनी 2 दिसांनी ओय दिसा 20 सिगरेट ओडीत हांव. वय बॉडी दुखोन लागला. उकली येता मातशें चलोल जाल्यार मरे गुवळ येयलेल्या भाशेन स्वता. एक काम करूं नये कितें करचें पडटलें. आतां वच न्हू आनी एक्सरे काड. एक्सरे काडल्यार न्हू सारकें डिटेल मेळटली. एक्सरे काड मोटा व्हड्याचो. ओय शुअर मेळटलो. ओय इनामगेचे एक्सरे काडून जाय. ओय प्रायज घेवचे हांवें हूंय येवपाचें. मागीर न्हू शिमतरी येवपाचें. तूं तोगलें सारका शिमतरी कोयो मडगो शिमतरी कोयो इनाम शिमतरी कोडे मागीर कोटले आनी शिमतरी को इनाम घे चाय येवपाचें. कितें न्हेसोन येचें. ओय तें तुका पडना सारकें सांगोन मागीर आता तू शिमतरी ओबर काटा म्हाका आनी कोण कोडया तूं मरे. आनी एक काम कर आनी कितें करपाचें. प्रायज ओरो येतो न्हू वय येतो न्हू वय सूट वय बूट मेय ही केसोले दोयेले मे लुआ दोये लुआ कितें रे हांव काजाच्या भितरी ना. प्रायज घेवपा येतो न्हू. प्रायज घेवपा लू घालपाची. रोजरा कोण तूं म्हजी फकाण कोता. रोजरा कोण तूं. इनाम घेच न्हू फुडें तेर्स कोच्या पडटलो कितें रे. कितें विसरायता कापूस हाड. कापूस कितें रे. आनी कितें वाती. अरे तूं म्हाका इनाम दिता वो सोमतो होणार न्हिदोयता. इनाम दिता पूण इनाम दिता शिमतरी कोडे आनी मोरना भाशेन न्हेसो न्हू. बरें पूण इनाम मेळटा मरे. ओके 2 दिसांनी शिमतरी को तुका भायल्या मेट थिंगा इनाम मेळटा मरे. बरें आवय.
आसुंता 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 किती झाले मॅडम? म्हाका इल्लेशें उदक हाड. बरें मॅडम हाडटा. जिवाक मातूय तरी बरें दिसना म्हज्या. हाय एडी हे सगळे कितें? माझ्या पुता बाबा Eddie! 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 माझा माझा पूत माझा Eddie! Eddie! कोणता जाल्यार म्हाका माफ कर म्हज्या घरकान्नी. कसो सर? तू कसो आहा? हां सर. तुका तू तो माझ्या घरा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दिवपाक गेलेलो न्हू? होय हांवूच तो. एका काळार म्हजीं भुरगीं जेवणा खाणाक पातीशेर जातालीं आनी कांयच तांच्या बऱ्या नशिबान तीं UK अमेरिकन कंपनीक सर्वीस करतात. ताणें म्हाका पयरूच विजा धाडल्या आनी हांव UK भोंवडेक वचपाचो आसा विजिटींग विजाचेर. त्या पासून हांव तुजेशी एक बरेंशें सूट म्हणून येता. ओके. कितले हजाराचे कोणता? होय कितले हजार. ओके. मम्मी ताका एक बरें सूट दाखय.
मुगे प्रेम आलो हो प्राइज तुगेलो एक सांगू एक्सरे हाडलो ओय गे चोय इनामा मेट जाले चोय म्हाका जाता मेता इनाम मेटलो ते कानालो तू प्रेम लागोला लागोलो तिसरो लागोला तिसरो ओय तिसरो कित्याक अजून पुऱ्यान तुगेली पुलमा सिगरेट ओडून पिड्या झालो नाही मुगे पुलमा अजून पिढे झालो नाही तुका चान्स जाय हांव तुगे सारकें समलो ना ते सगळे एक्सप्लेनेशन हांव शिमतरीन सांगत तुका एक सांगू तुवें तुगेली लुवां हाडलय दोयेली लुवां वय तुवें जाणें न्हू रे आतां घाल हाती घालपाची आतां घाल कितें रे प्रेम घेवपाक लुंगाच पडाय ओय गोडी जाय न्हू बिश्टी फिंगर प्रिंट प्रेम स्वीच जातलो न्हू ओय घायलो मागीर रोजरा कोण धाडला ओय रोजा कोण आसतलें चोय हितून रोजा कोण येता आतां दोर दोले मे गायले न्हू दोयले ओ चोय न्हू रे गायले एक सांगू कापूस हाडा ओय कापूस हाडा उसळो भायर पडो प्रेम घेवपाक कापूस गाछ पडा ओय प्रेमा वास येता कितें रे विनाका गायलो कापूस प्रेम आता शिमतरी या यो शिमतरी तू ओय शिमतरी भितर आसून प्रेम घेवपाचो तूं म्हाका सोमतो न्हिदाचे आसता दिता कितें रे यो हांव तू कोता यो मुगे प्रेम सांबाळ यो ट्राय घेवपा यो दर सकल उबर मगे इनाम दी म्हाका वयता मुखारच्या जायना म्हाका लागी 100 रुपया हा जायना मू आयक शिमतरी चोयल्या न्हू तुवें सगळी चोयलाय जाय सा शिकार विडी ओण मेलो आहाय होय तांकां पयलो प्रायज मेळ्ळो आहा असो एका पयलो प्रायज मेळ्ळा शिकार विडी ओण कॅन्सर जा असो एका रेमाटिझम जावन मेला आनी असो तिसरो एका तसलेंच शिकार विडी ओण नाका म्हाका कांय नाका हांव वयता सायबीण बाय हांव चुकलो हांव पातकी सायबीण बाय त्या निर्जीव झालेल्या तुझ्या पुताची कूड तू घेऊन आसाय आयज तुझ्याशी हांव बोगसडे मागता म्हज्या पातकाचे म्हज्या भितरल्या मनाची कितली चिंतना म्हणून धांवताली एमोशन कुडीच्या आशेक लबदन पयशे म्हणून चेडवा बायलाचो फायदो घेवप फकत कुडीच्या आशेक लागून हांव चुकलो सायबीण बाय हांव चुकलो आयज म्हजी बायल ना म्हज्या पुताचेर दुर्लक्ष करून पुतूय अर्ध्या जिवितानूच वयर गेलो हांव चुकलो सायबीण बाय आयज म्हज्या गोरकांनीच्या आयनीच्या उतराचो म्हाका उगडास आसा ते म्हाका सदांच म्हणो
एबॉर्शन कोत्तोस हो येदो व्हडलो बंगलो आमचे लागीं आसतलो पूण घोराबो आसचो ना डबल बेड आसतले पूण न्हीद आसची ना वखदां दुडू तुजे इश्ट डॉक्टर्स आसतले पूण भलायकी आसची ना तुजे सुरोपाये पोरमोणे तुका जाय ती चेडवां बायलो मेळोन पूण तुका तुजी बायल मेळची ना अंकल अंकल म्हणून उलो करपी तुका दुसऱ्याची भुरगीं मेवतली पूण तुका डाडा म्हणून उलो करपी तुका तुजे भुरगीं मेळचे ना हांव चुकलो सायबीण बाय हांव चुकलो. कोणाक मेळपाक फक्त मॉनिकाक मेळपाक जाय आसलें. सिस्टर तुका कोण मेळपाक देव बरी सांज दी सिस्टर. देव बरी सांग दिवन. तुमकांय दिवं. आयज कितें बिजी आसा दिसता सिस्टर. आयज आमकां विजिटर्स येवपाचे आसात आनी एक्झिबिशनाची तयारी चल्ल्या. म्हणटच तुमी आज बिजी आसतली न्हू सिस्टर. तुमकांय बरो सहयोग मेळ्ळो भुरगीं कसलो वावर कोत्तात तें पळोवंक. पळयात आमच्या ओपांगूळ भुरग्यांनी केलेल्यो वस्तू. तांकां सगळ्यांक कला प्रमाणे दुसऱ्या दुसऱ्या ग्रुपांनी घातलेली आसा. यो भितर यो हो पळय स्प्रेड वर्काचो ग्रूप आसा. ह्या स्वातेर भुरगीं आसात ती शिवण सूत शिकतात. या पळय हो ग्रुप आमचो मॅटी डिझायनिंग शिकता. आणि हो ग्रुप क्रोशे शिकता. ही पळयात आमची भुरगीं बेकरीचो कोर्स शिकतात. ओपांगूळ भुरगीं तुमी जाणा फुलराणीनूय हो कोर्स केला आनी ताका सगळ्यांक बरे मार्क्स पडल्यात. जायत्या ओपांगूळ भुरग्यांक जायत्यो संदी मेळटात. बेकरीचो कोर्स केटरिंगाचो कोर्स करून ह्या सुवातेर येवन जायते शिकतात. बरें आतां आमी फादराक मेळून हॅलो कशी आसात तुमी एल्वेस? फादर आमी बरी आसा फादर. आनी प्रमिला तुमकां येवकार बसून घ्या. देव बरो सांग दी फादर. देव बरो सांग दी. सिस्टर बसून घे तुय बसून घे. बरें दिसलें तुमी इतले बेगीन आमकां बॅट करूंक आयल्यात म्हणून. आनीच तुमकां हांवें रेकाद धाडलेलो पूण तुमी सगळें काम सोडून रोखडींच आयल्यात. फुडें तुमकां मातशें भंय दिसली काय? येवंक ना तुमी? बरें आसा. एल्विस आनी प्रमिला खरेंच तुमकां हांवें परबी दिवंक फावो कित्याक तुमी हीं भुरग्यां जल्मतना एक
एक व्हडलें आव्हान कशें जिखलें. तें भुरगें उपांगूळ जातलें म्हणून तुमकां कळलेलें आसतनाय तुमी पयले सुवातेर ताका जल्म हाडूंक एक मोठें डिसिजन घेतलें. आनी जरी तो त्या वेळार प्रमिला तुज्या काळजान भिरांत आसली आसतली आनी एल्वीस तुका फुडार कितें जातलो हाची म्हायती नासली, तरी आसतना देवाचेर विस्वास दवरून तुमी हें पावल मारलें आनी ताका जल्म हाडलें. आज ताका पळोवन तुमी खरेंच खुशाल दिसतात म्हाका. जरी तर ताका हात पांय ना तरी आसतना तें कितल्यो वस्तू करता आनी तें जाय त्यो वस्तू शिकलां. ताका लागून हांगासर आमच्या इश्कोलान लोक येतात तेन्ना ताका पळोवन अजाप जातात आनी इतले अजाप जातात की तांणी ताका विचून काडलां आतां एका चलचित्रांत एक्टींग करून. ताणें भाग घेवपाक तुमची कसली आडखड ना मू. म्हजी जाल्यार कसलीच आडखड ना. तूं कितें म्हणटा प्रमिला? म्हाका तरी खूब बरें दिसतलें. त्याची हुशारकाय आनी वाडटली. ह्या वावरान फुडाकार घेवपाक आमची सिस्टर हेडमिस्ट्रेस जायतो वावर केला तिणें. आनी ताका विचारल्या उपरांत फुलराणी बी म्हणटा आपणाक उमेद आसा. म्हणटच म्हाका दिसता तें आपणाच्या जिवितांत तशें एक्टींग बी करून अदिकूच उमेदीचें जातलें म्हणून. चलया राणी तुका कोण मेवपाक आयल्यान ती पळय. हॅलो मम्मी, डॅडी. बाय तूं कशें आसा? हांव बरें आसा. मम्मी, डॅडी, हे पेंटींग तुमकांच दिवंक काडला. कितलें सोबीत तुवें चित्रायला. इतलेंच न्हय, ते आनीक जायत्यो वस्तू करूंक जाणा. हांगासर ह्या आमच्या शाळेंत आयल्या उपरांत ताणें जायत्यो वस्तू करूंक उमेद दाखयल्या. मॅटी करूंक जाणा, हँड एम्ब्रॉयडरी करूंक जाणा. सिस्टर मातशें वचून ताचो तो फाटीं वावर करतालो तो तांकां पळोवंक दी. राणी मातशें करून दाखय मामी डॅडीक पळोवन दी. तशीच ताणें हांगासर पळय कितलीं चित्रां काडल्या. त्यो वस्तू पळयता तुमी, त्योय बी ताणेंच करून दवरल्या. पळयात हीं सोबीत सुंदर चित्रां, तशेंच मॅटी आनी शिवण सूत. हातूंतली मदली थोड्यो वस्तू फुलराणीन केल्यो. हें पळय हें फुलराणीन केलां. तशेंच ही वस्त ताणें केल्या. पळयात वावर आमच्या भुरग्याचो. पांगडी जायत ती, पूण देवान तांकां दुसरे गूण दिल्यात, जे वरवीं ती पोरजळटात ह्या संवसारांत. सोबीत सुंदर वावर तांचो तो. ह्या आमच्या भुरग्यांक संवसार उणे नदरेन पळयता. तांकां कमी दर्ज्याची कशी लेखता आनी तांचे लागीं कांयच जायना अशें तांकां दिसता. पूण तुमी पळयलां
काय बरी सोबीत सुंदर वस्तू तांणी रचून हाडल्यात तांचे भितर कला आसा देवान तांकां गूण दिल्यात आनी ह्या गुणा वरवीं सोबीत सुंदर वस्तू ती करतात फादर तुका चड आनी चड देव बरें कर फादर थँक्यू सो मच फादर थँक्यू सो मच देवाचे देणे तुम्ही पिसोडले वायट रस्त्यात चलून दिसपाक कांचारले दोनयान तुमकां बोगसून सगळीं गुन्या उकारी हात जोडून मागया दी म्हूण बोगसोणे जिवीत देवाचे देणे तुम्ही पिसोडले वायट रस्त्यात चलून दिसपाक कांचारले दोनयान तुमकां बोगसून सगळीं गुन्या उकारी हात जोडून मागया दी म्हूण बोगसोणे जिवीत देवाचे देणे तुम्ही पिसोडले वायट रस्त्यात चलून दिसपाक कांचारले दोनयान तुमकां बोगून सगळीं गुन्या उकारी हात जोडून मागया दी म्हूण बोगसोणे जिवीत देवाचे देणे तुम्ही पिसोडले वायट रस्त्यात चलून दिसपाक कांचारले तुमकां बोगसून सगळीं गुन्या उकारी हात जोडून मागया दी म्हूण